नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोंयच्या पर्यावरणा विशीं आसा काँग्रेस संवेदनशील. प्रादेशीक आराखड्या विशीं मुख्यमंत्री आनी लोकांनी फावो तो निर्णय घेवचो. जुवारी, गालजीबाग आनी तळपण पुलाचो विशय सरकारा म्हऱ्यान पावयता. सोनिया गांधीचें उतर. सोनिया गांधी आनी ए.के. एंथनीन बसयलो विजय स्मारकाचो बुन्यादी फातर. ऑपरेशन विजयान वांटेकार जाल्ल्या सैनिकांचो केलो भोवमान. सोनिया गांधीचे सभेक लागून पुराय पणजी जाम. हजारांनी लोक ट्रॅफिकान अडकले. सभेक हाडिल्ल्यो कितल्योशोच बसी कांपाल्यार पावल्यो नात. स्मायल्स ऑफ गोवाच्या पंगडान शेनवारा 1000 गोंयकारांच्या हाशाचे काढले फोटो. स्मायल्स ऑफ गोवाच्या छायाचित्रांचे जातले पणजे मडगांव प्रदर्शन. आनी खेळा मळार चर्चिल ब्रदर्सान शिलाँग लाजोंगाक धाडायले. पावले आय लिगाच्या पयल्या सुवातेर मोहन बागाना आड स्पोर्टिंग क्लब दी गोवाची मॅच बादाबाद. आता खबरो विस्तारान. गोंयाक विशेष दर्जो दिवपाचो आनी राज्यांतले 3 मुखेल पूल बांदपाची मागणी आपूण केंद्र सरकारा मेरेन पावयतली अशें उतर अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष सोनिया गांधीन दिला. पणजे कांपाल्यार गोंय मुक्तीचे सुवर्ण जयंती निमतान जाल्ले सभेन तिणें ही गजाल सांगली. प्रादेशीक आराखड्याचो प्रस्न मुख्यमंत्री आनी लोकांनी मेळून समोपचारान सोडोवचो असो सल्लोय तिणें दिलो. And also the issue of the 3 bridges, and I can only say that I shall certainly put it before the government in Delhi and do all I can to support these demands. A regional plan is an issue which is being discussed, and I am sure that through discussion and consultation with all concerned, there should be the people and the Chief Minister should be able to arrive to a conclusion which is of benefit not necessarily to my party or your party but to the state of Goa. I know that there is great concern in Goa on environmental issues, on issues relating to pollution and ecological damage. Our Congress-led UPA government under the leadership of Dr. Manmohan Singh Ji has been sensitive to them. Elections of the state assembly will take place in a couple of months. I do hope that the people of Goa will once again place their trust and confidence in the Congress party. Today I am again requesting Madam to see how best she can help us to give us a special status. There are 3 bridges in the state of Goa which require immediate construction. One is Juari Bridge, one is Galjibag and Tarpan Bridge in the place of Kankona. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचे खबराकार लौकिक शिलकार, विनोद मेतर, श्यामसुंदर फड्डे आणि चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार आणि सनी नार्वेकार. गोंय मुक्तीच्या भांगरा वर्सा निमतान गोंय सरकारान ऑपरेशन विजयान वांटेकार जाल्ल्या सैनिकांचो भोवमान घडोवन हाडलो. सोनिया गांधी आनी संरक्षण मंत्री ए.के. एंथनीन आग्वादा विजय स्मारकाचो बुन्यादी फातर बसयलो.
संरक्षण मंत्री ए.के. एन्थनीन पणजे कार्यावळींत उलयतना गोंयच्या दर्यादेग वाठाराच्या सुरक्षेचेर चड भर दियात असो सल्लो दिलो. गोंय सरकार विजय स्मारक आग्वाद किल्ल्या लागीं बांदपाचें आसा. अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष सोनिया गांधी आनी रक्षा मंत्री ए.के. एन्थनीन विजय स्मारकाचो बुनयादी फातर बसयलो. ह्या वेळार मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, खासदार श्रीपाद नायक, कळंगूटचे आमदार आग्नेल फेर्नांडीस आनी हेर लोक हाजीर आशिल्ले. त्या उपरांत कला अकादमीन घडोवन हाडिल्ल्या एका कार्यावळीक रक्षा मंत्री ए.के. एन्थनी आनी सोनिया गांधीन ऑपरेशन विजयान वावुरलेल्या सैनिकांचो भोवमान केलो. नौदळ, वायुसेना आनी लश्कर सैनिकांनी 1961 गोंय मुक्त केल्ले. ह्या कार्यावळीक मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, सभापती प्रतापसिंग राणे, खासदार फ्रांसिस्को सार्दिना, राज्यसभा खासदार शांताराम नायक, भौशीक बांदकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव आनी लश्कर प्रमुख व्ही.के. सिंग हाजीर आशिल्ले. Our security forces are our sentinels. They are our protectors. Operation Vijay, therefore, remains a most significant milestone in the history of the Indian Army. As Goa is a major tourist destination, and given the pluralistic Goa culture, a strong security umbrella becomes even more essential. Our Navy and Coast Guard Army are performing this role. However, there is a need to remain alert and vigilant at all times. ऑपरेशन विजयान 1961 भाग घेतिल्ले कर्नल J.R. धैयान प्रुडंटाक आपलो अनुभव सांगलो. There was hardly any opposition. This was a very simple operation for us. But wherever the Portuguese met, they surrendered or they ran away. Most of them ran away. Goan people were very helpful. They were very helpful. They were encouraging us. They were meeting everywhere. They were in full joy and they were very happy. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मीडिया. अखिल भारतीय काँग्रेसीची अध्यक्ष सोनिया गांधीच्या सभेक लोकांक घेवन आयिल्ल्या बशींक लागून शेनवारा दनपारा सावन राती मेरेन पणजे पुराय ट्रॅफिक जाम जालो. लोकांक शारान एका कडल्यान दुसरे कडेन वचपाक वरां लागली. म्हत्वाचें म्हणल्यार सभेक हाडिल्ल्या लोकांच्यो कितल्योश्योच बसी ट्रॅफिकांत अडकून पडल्यो. हो पळयात पणजेचो दयानंद बांदोडकार मार्ग. दनपारसावन ह्या 2 पदरी मार्गाच्या एके वटेन ट्रॅफिक जाम आसलो. डॉन बॉस्को कडलो रस्तोय सामको पॅक जाल्लो. येरादारीची वेवस्था इवाडिल्ल्यान लोक सामके बेजारिल्ले. आयकयात तातूंतल्याच कांय लोकांची प्रतिक्रिया. चिंतपाक जाय पण पब्लिकाक कितें मातशें साफसूथरी सिस्टम ना आमची सिटी कशें कितें बायपास करून बा कितें काट करून कितें अशें कितें करूंक जाय. येवपाक वर जालें खंय वचपाक सोदतालो कलंगूट वचपाक 1 तास लागलो. कितें सांग सगळे गोवातले सगळे वाट व्हडले कर म्हणून सांग पयलीं मागीर उडोवन सांग आमदार सोल्याक भरपूर आणि त्रास जाल्यात भरपूर त्रास जाता. या सभेक कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्यानय एसटी भरून भरून लोक आयिल्ले. ह्यो व्हड बशी पासून शारांतल्यान सोडिल्ल्यान लोकांचे आनीकय हाल जाले. शेनवार रात मेरेन ही अशीच परिस्थिती आशिल्ली. म्हत्वाचें म्हणल्यार ह्या बशींनी सभेक आयिल्ले कितलेशेच लोक सभेकच पावंक नात. लोकांक सभेक हाडपाक खाजगी आनी कदंबा बसी वापरिल्ल्यान कितलेशेच लोक बस स्टँडाचेर वरांची वरां ताटकळत उरले. पणजेच्यान आमचो खबराकार विनोद मेथर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.